काल जे बिल पास केलां हेतून कॅबिनेटान अप्रूव केलां आनी जे असेंब्लीन येवपाचें एंटी कन्वर्जन बिल, वॉट इज युअर से ऑन दॅट? See, this is the Goa Prohibition Unlawful Conversion of Religions Bill 2026. Government Assembly हाडूसो दिता on 31st before a Assembly. Now see, गोंयांत पळय हा हिस्ट्री ना वो डेटा ना एनी कन्वर्शन जालें इतू वर्सां. आमगे मायनॉरिटीज आहाय जावं आमगे रिलिजियस ऑर्गनायजेशन्स आहाय, बारीक मनशाक, एक सामान्य मनशाक, गरीब मनशाक सारको अनुसूचित जातीचो मनशांक हेल्प केले. खूंय कन्वर्शन केलें म्हण कांय हें ना, एविडन्स ना. जावं कितें आमी जाल्यार आयकलां, भुरगे तेंपार आमगेले आमी स्कुलां आसताले तेदोना आमगेले कॅथलिक्स आनी नॉन कॅथलिक्स म्हूण आसताले. नॉन कॅथलिक्स तांकां मॉरल सायन्स म्हूण आसलोलें आनी आमकां रिलिजन शिकयताले. इवन एट दॅट टायम आमगे बडे मायनॉरिटी प्रिंसिपल आहले, सिस्टर्स, फादर्स आहले, भुरग्यांक बरें मांडेचेर घेवन, मातशे मस्ती भुरगे आहले तांकां मांडेचेर घेवन तांकां बरें करताले. आज भुरग्यांक हातूय लावपा जायना. आज सगळें कितें कन्वर्शन म्हणटाय, कोण रिलिजन म्हणटाय तें जावपा जायना. आतां गव्हर्मेंट हें बील हाडून सोदिता. इट इज नॉट इन अ गूड टेस्ट. टायमिंगूय आहा, इलेक्शना टायमिंगाचेर. आमगेले आतां जायत हिंदू जावं कॅथलीक हिंदू इंटर रिलिजियस मॅरेज जाले. आनी हे जे मनीस आज सांगूं सोदताय की रिलिजियस कन्वर्शन जाता, इट इज नॉट हें. आमगेले हिंदू क्रिस्तांव सगळे लोक सदां बारबर रावले. आनी कोण कांय रिलिजियस कन्वर्शन कोणा फोटोन बोटोन करूं सोदना. आनी एटलिस्ट गोंयांत तर ना. अदर स्टेट्स म्हाका खबर ना, बट हिंग ना. पीपल शूड हॅव द फ्रीडम टू चूज. नोटीस दिवपा जाय, 60 days नोटीस दिवपा जाय, कोणानी कितें नोटीस दिवपा जाय. हेज पयलीं आनी केसीस जालो आहाय. एक्चुअली रिलिजियस कन्वर्शन गोंयांत 2-3 केसीस जालो आहाय. त्यो तेंगे एविडन्स देखून घेवपाक चान्स पडना. एट इनिशियल स्टेजीसाचेर भायर पडले. आतां आमगे स्टँड कितें एज फार एज दीस इज कन्सर्न? वी आर टोटली एगेन्स्ट इट. पयलीं FCRA जालें, आतां तुगेलें अनलॉफूल कन्वर्शन बील जालें. गोंया इज अ पीस लविंग स्टेट. दिस सर्टनली इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. We are no doubt we are supporting, but we are not going to support this type of things. There is no way that amgele that religious harmony unitedly we have stood for so many years. That cultural bonding amgele between all religions. Am kitko Hindu bawage gonsa hoytay जावं Muslim bawage ami ईदा होयताय जावं दुसरे भावांगेर. देर आर सिख्स, देर आर सो मेनी कम्युनिटीज, सो मेनी रिलिजन, सो मेनी आम तेंगे कितको वयताय. ते भाशेन आमकां सदांच उरपा जाय. बट वी विल युनायटेडली इन द असेंब्ली. आय वूड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, I would demand from the government, there is no question of requesting, the demand from the government that it should be sent to select committee, or it should be that I will oppose it. As a legislator from Curtorim, no matter who says what, we will oppose such type of things. आमी हेच पयलें जायत गव्हर्मेंटाक आमगे कितें भावना आहाय ते we have always expressed to the government. In writing, we have always put everything of ours in writing. We will see that there is no question of staying in support of the bill. So I would request the government, or rather I would write to the Chief Minister on this by tomorrow, that he should, I think we have our letters already ready. It's in the drafting stages. It will go today. FCRA also we have written to the government as well as to the central government that we will not support such type of move against any fear in the minds of the minorities. We have people who have worked across all sorts of lives of people, walks of people. म्हणजे सगळे भाशेन सगळे तरे लोकां बरोबर आमी काम केलां. So we would expect nothing of this sort, like fear in any minority or any कोणाचे मदें हें जावपाक हेच पयलीं. So we strongly oppose such move. We would demand from the government that it go to select committee, and I would be with the
minorities and all the organizations which have any fears on this issue. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.